वाडावळ प्रकृतींत वाडावळ दिवची बालदेवान समाजांत म्हाका कितें गरज आसा ते कोण दिता ताची सेवा करची ताची पुजा करची माध्यमां टीव्ही इलेक्ट्रॉनिक मिडिया नीज देव सगळे दिवसो म्हणून बोंब्याची पुजा करताली आमी तें करनासा जेजू क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आज आमी कार्मेल मायेचें फेस्त आचरण करता आनी हें कार्मेल मायेचें फेस्त आमकां कार्मेलितांक मात्र न्हय सगळ्या क्रिस्तवांक एक आपुरबायेचें फेस्त कित्याक म्हळ्यार मोरी आमकां ससनाच्या उज्यांत हावन कोण बेंतीन न्हेसता तिचें नेसन न्हेसता तांकां वांसयतली बाचाव करतली म्हणून बस दिता आनी असलें फेस्त आमी आचरण करतना कार्मेल सायबीन ह्या कार्मेल म्हणल्यार ह्या नांवाचो अर्थ समजोवचें गरजेचें जावन आसा कार्मेल म्हणलो हो शब्द हिब्रू भाशेच्या 2 शब्दां मुखांतर आयला पयलो जावन आसा केरूम केरेम या केरूम केरेम म्हळ्यार ओडत म्हणलो अर्थ या तोट म्हणलें अर्थ आनी एल म्हळ्यार देव कित्याक म्हळ्यार देवाचें नांव व्यर्थ काडिनाका म्हणून उपादेश आसा न्ही त्या देखून जो देवांक इतली जागृतकायेन देवाचें नांव घेनातले त्या देखून ते एल म्हणलो शब्द उपयोग करतले आनी एल म्हळ्यार देव म्हणलें अर्थ त्या देखून तांचे सडावत नांवां देवात हावन मुग्ध जातात डॅनियल मायकेल राफायल अशें मस्त नांवां त्या देखून ह्या सगळ्यांचो अर्थ जावन आसा एल म्हळ्यार देव म्हणून आनी त्या देखून ते यहोवे म्हणले कडेन मावून रावताले ह्या एल म्हणलो शब्द उपयोग करताले आनी अशें देवाचें नांव आपुरबायेन जागृतायेन तें नांव घेनासतना मान दिवचें आसलें आनी त्या देखून ह्या 2 शब्दांक सांगाता येवन कार्म एल म्हळ्यार देवाचें ओडत म्हणलो अर्थ जाता आनी ह्या देवाच्या ओडतांत देवा खातीर जियेल्लो जावन आसा एलिया प्रवादी आनी हेच्या पयल्या वचपांत आमी आयकलें थंयसर तो मागता आनी कार्मेल गुड्यार आनी थंयसर पावस येता म्हणून पूण ताच्या पयलें आमी थोडे फाटीं गेल्यार त्याच गुड्यार आनी एका देवाक पुजा करताले त्याच एरियान कोण तो बालदेव बाल म्हळ्यार एक बोंबे पूण लोकांचें चिंतप जावन आसलें बालदेव जावन आसा सगळे दिवसो म्हणून वाडावळ प्रकृतींत वाडावळ दिवची बालदेवान भुरगीं बाळां दिवची बालदेवान म्हणून चिंतप आसलें देखून मस्त जाणां त्या बोंब्याची पुजा करतालीं मनशाचो तो एक स्वभाव समाजांत म्हाका कितें गरज आसा तें कोण दिता ताची सेवा करची ताची पुजा करची त्या देखून त्या वेळार जें कितें जेजू जल्माच्या 700 to 800 वर्सां पयलें कितें जातालें तें आतां जावनूच आसा आनी आमी तें करनासा साबारपटी नीज देवाक सांडून आमकां कितें गरजेचें तें आमी करनासा आनी आयच्या काळार माध्यमां टीव्ही इलेक्ट्रॉनिक मिडिया देव जाला उपलब्धी आमची देव जाल्या आनी धन दौलत आमचो देव जाला ताची पुजा करची मिसाके नासतना रावचें देवाक आराधन करनासतना रावचें थोडे फावटी आमचें जावन गेलां आनी असल्या संदर्भार आमकां हें फेस्त एलिया प्रवादीन म्हळें तुमी बाल प्रवादी तुमकां वाडावळ दिता म्हूण चिंतात गे जायत तर त्या देखून ताणें म्हळें 3.5 वर्सां आकाश बंद करचे पासत देवा लागीं मागलें आनी 3.5 वर्सां सुकी दाड कांयच पावस तांकां येवंक ना पावस नासतना कांगाल जाल्ल्या लोकांक अकरेक पंतावान दिता आहाबाक तो आपयता बाल प्रवाद्यांक आपयता आनी थंयसर पाड्याची बली तांकां एक पाडो तुमी आयकलां न्ही गे रायांच्या बुकांत आनी एक पाडो एलियाक अशें दिवन 2 बलयो वेदी भेटोवन थंयसर मागणें करूंक सांगता बाल प्रवाद्याक सगळो दीस आनी रात मागणें करतात कांयच जायना सांजेच्या वेळार एलिया प्रवादी म्हणटा आतां तुमच्यान जालें ना आतां नीज देव कोण म्हूण हांव दाखयता म्हणून थंयसर तो देवा लागीं मागतना सगळे उज्याचे आकटे येवन ती बली स्विकार करन नीज देव याहुवे म्हणून दाखोवन दिता नीज देव म्हणून आनी अशें आसतना थंयसर 450 बाल प्रवाद्यांक संवार केल्या उपरांत नाश केल्या उपरांत
तो आईच्या वांजेला आईच्या वासपात आमी आयकत आहों तो थंयसर दिंबेर पडटा संपूर्ण देवा मुखार खालतो जाता आनी आपलें माथें दोन पांयाच्या मदें घालून म्हळ्यार धरणीक शेवटोन म्हणले बरी तो मागणें करता आनी सेवकाक सांगता वच पळय. एक फावटी गेलो ना 7 फावटी वच म्हणटा. तो 7 फावटी विधेय जाता तसो सेवाक आनी वचोन येतना ल्हान एका मोठी येदें मोड येते तसा दर्या तावन वच आहा थंय राखोन आसा ताका सांग पावस येवन तुका रावोवच्या पयलें सकयल वच नाल्यार मागीर तुका वचोंक जावचें ना. ल्हान मूठ आसलें मोड बरोवन थंयसर शिरादारीचो पावस वत्ता सगळो आकाश मोडान भरता आनी पावस वळटा. आतां हेच एक खुणा कशें एलिया प्रवादीक दिल्ली जावन आसा. ल्हान मोठी भितर आसली ती कुरपा एक दीस पावसा बरी वळटली मनशा कुळाचेर ल्हान कुरपा देंवतली आनी इजाया प्रवादीन सांगिल्लो तो प्रवाद तांकां उडास आसलो. एक अवकार स्त्री प्रसूत जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी ताचें नांव इमॅन्युएल. इमॅन्युएल म्हळ्यार देव तुमचे मदें आसा. ह्या प्रवादपणाचेर विश्वास दवरल्या सर लोकांक एलिया प्रवादी म्हणटा आमकां ही एक खुणा कशी मेळ्ळ्यांत कुरपेचो सागोर येवचो आसा आनी कुरपा पावसा बरी वळची आसा. आनी तीस त्या अवकारीक पासत एलिया आनी एलिशा प्रवादीचे पाटलावदार त्याच कार्मेल गुड्यार दीस आनी रात मागोवन आसले आनी तो ऐन वेळ आयलोसो अवकार मरी जल्मली आनी देवाची ती आवय जाली आनी कुरपेचो सगोर क्रिस्त ह्या संवसाराक आयलो आनी कुरपे वयर कुरपा सक्रामेंता मुखांतर आमकां कुरपे वयर कुरपा वळटा. हर एक सक्रामेंता मुखांतर त्या देखून ती कुरपा वळचो तो देव जालो मनीस जालो आनी त्याच कार्मेल गुड्यार 7 वर्सां मागीर त्याच एलिया आनी एलिशा प्रवादीच्या पाटलावदारांक पळोवन संतोष पावुल्ले क्रुसेडर्स म्हळ्यार इस्रायल गांव सारासीन म्हणल्या अन्य मनशांच्या जुदेव न्हय आसलेल्या मनशांच्या हाताक पडलो कारण तेंच परत्याक ताणें देवाक सांडलें. एलिया प्रवादीन थंयसर देव नीज देव कोण म्हूण दाखयल्लें पूण ताका सांडून ते परत्याक बोंबे पुजा करूंक गेले. देवान परत्याक तांकां सारासिनाच्या हातान दिलें आनी अशें 7 वर्सां तांच्या हातांत आसतना झुजाक म्हणून आयिल्ले 7 सैनीक आनी थंयच रावले. जेजू चलल्ल्या जेजू जियेल्ल्या त्या वातावरणाचो परमळ ह्या वातावरणाचो तो अणभवूच तांकां थंयच राव अशें करता आनी थंय ते कार्मेल गुड्यार हर्मीट जावन त्या मोटवाशी जावन थंयसर ते रावतात. आनी हेर मोटवाशांक पळोवन कोण मोटवाशी एलिया प्रवादीचे आनी एलिशा प्रवादीचे पाटलावदार तातूंत स्नानीक जुवांवूय एक स्नानीक जुवांवक त्याच पंगडांतलो आनी ताका देव विंचता आनी ताका क्रिस्ताक वाट तयार करूंक आपयता. आनी अशें त्या पाटलावदारांक पळोवन तांचे मुखांतर ध्यान आनी मागणें वरेसांव अवकारी खातीर राखून आसल्या तांकां मागणें करतना तांकां मेळ्ळी तीच अवकार मरी बायबलांत. आनी तिचें काम कितें मौनपणी देवाचें उतर काळजांत बाळगून दवरचें आनी देवाचें योजन म्हजे पासत कितें म्हणून समजोवचें जावन आसलें. आनी तें ध्येय कर्ण आपूण असो कर्ण घेतात कार्मेलीत मोटवासी थंयसर आनी ध्यानांत आनी मागण्यांत आनी वरेसांवांत आपलें जिवीत ते कार्मेल गुड्यार सरतात. 7 वर्सां उपरांत परत्याक सारासिन्स तांचेर धाड घालून सगळें इस्रायल परजा इस्रायलाचो तो राज्य तांच्या हरतना हांकां युरोपाक पळून वचचें पडलें पाटी कित्याक तांणी दंडायलें. आनी अशें पाटी येता आसतना ते नेणे सगळ्यान फ्रांसांत स्पेनांत इंग्लंडांत अशें वांटे जालें. हांकां आतां सांगात हाडचें कशें नासाच्या आंतरराष्ट्रीय त्या कार्मेलितांक आनी एकसुरपणांत कोणूच ना स्विकार करचें कोणूच ना. नवेंच कॉंग्रिगेशन नवेंच एक वर्द नवीच वर्द कोणाक नाका कितें आनी खालें करचें मागणें मात्र सेवा करनात त्या देखून मागणें मात्र करचें
मागणें करचें कोणाक जाय, कोणाकी नाका म्हणून आसल्या त्या वेळार सायमन स्टॉक इंग्लंडाच्या आयसलँड म्हणल्या त्या जाग्यार मागणें करता आनी ताच्या सांगाता मेळोन थंयसर मोरयेच्या मध्यस्थीक उलो मारतात आनी मोरी तांकां दिश्टीक पडोवन 1251 ह्या इस्वेंत जुलायच्या 16 तारखेक थंय दिश्टीक पडटा आनी म्हणटा आपुरबायेची हांगा उतरां हांवें बरयल्यान कोंकणींत ट्रान्सलेट करन ती अशी आसात. म्हज्या पुता तुज्या वडदीचें हें नेसन घे, ही तुका आनी सर कार्मेलितांक एक हक्क जावन जातेलें इगर्ज मतें तुका एक हक्क मेळटलें. आनी कसलें तें हक्क दुसऱ्यानी मानवचें तसलें न्ही, ताच्या की व्हरतें तें कितें म्हळ्यार जो कोण हें नेसन न्हेसता ताका ससणीक उज्यांत हांव राखतली. ही एक सोडवणेची कुणा ही बेंतीन एक सोडवणेची कुणा आनी वायटांत बाचावी आनी आत्मीक शांती लाभचें सोपूत म्हणटा. मोरी म्हणटा कोण हें नेसन न्हेसता आनी म्हजो पाटलाव करता, म्हज्या जिविताचो पाटलाव करता, ताका एक हे आत्मीक शांती मेळची सोपूत म्हणून मोरी सोपूत घालता पळया थंयसर. आनी अशें तिणें दिल्ली ती बसवण पाळ्ळी मोरयेन. नासार आसलें तें कार्मेलितांची वोर्द सगळ्या संवसारार पसारली आनी आज खंयसर कार्मेलिताची घरां उक्ती जाल्यांत थंयसर मागण्याचो शिवोर वळटा. ल्हान आसले मुठी तितली कुरपां थंयसर आयिल्ली ल्हान जागे आज मस्त फेमस जाल्यात. ह्याच गुड्यार कार्मेलीत येता आसतना कितेंच नातल्लें. आज लोकांचो जोमो तुमी आसात तर कुरपेची जर वाडल्या आनी त्या देखून आज आमी कार्मेल मायाचें फेस्त आचरण करतना आमी उडास दवरूंक जाय. बेंतीन एक अजाप न्हय, एक मिलाग्र न्हय, बेंतीन हांवें मोरयेक आपणावची एक निशाणी. मोरयेक कुर्सां मळी त्या देखून आयच्या वांच्याला आमी आयकता ही तुजी आवय म्हणटना मोगाच्या शिसान नांव बरोवंक ना. जेजूचो मोग करचो हर एक शीस मोरयेक आपणाची कर्ण घेता. त्या देखून थंयसर बरयलां त्या शिसान तिका आपणाची कर्ण घेतली. जो कोण मोरयेक आपणाची कर्ण घेता तो बोंबे पुजा करिना. कित्याक मोरयेच्या आदारान की ती आमची व्हड भयण ती आपणाच्या ल्हान भावांक आनी भयणींक हात धरन नीज देवा थंय व्हरता शिवाय बोंब्यां कडेन व्हरना आनी बोंब्यां कडेन वचोंक सोडिना. आनी तसाली आवय आमकां देवान दिल्या आसतात तिका कोण स्विकार करता आनी कोण आपणाची कर्ण घेता तो या ती खंडीत जावन ससणीक उज्यांत बचाव जातली. कित्याक मोरी संपूर्ण पवित्र देवाचें मिसांव संपूर्ण तरान केल्ली आमचे मदें आसतना तिचो पूत जेजू क्रिस्त खरो कुरपेचो सागोर आमकां कुरपा दिनासतना रावचो ना खंडीत. त्या देखून तिची नेसन न्हेसोंक तयार जाल्ल्या म्हज्या भाव भयणीनो ती नेसन न्हेसतना उडास दवरा. ती नेसन अजाप करिना. बागार म्हाका सांगता मोरयेचे शेगूण तुज्या आवयचे शेगूण आपणाय आनी म्हज्या आवयक जर तूं आपणाची कर्ण घेताय तर तुका कितेंच उणें जावचें ना. बागार हांवूय तुजोच जातलो. त्या देखून संवसारार आयच्या दिसा उपलब्धी तंत्रज्ञान धन दौलता फाटल्यान वचोन बोंबे पुजा करच्या हर एकल्याक एक पंत हवन जावन आसा. मोरयेची नसन घे. खालते सादे देवाचें योजन संपूर्ण करचें एक भुरगें जावन तूं बदल आनी देवाच्या कुशेक काल्तिमान घालन पवित्र जिवीत ससणीक उज्यांत बाचावी जोडचें जिवीत आपणाय. आनी ह्या नेसना मुखांत्र सोमेस्तांक नीज देवाचो मान करचें कशें म्हणून शिकय म्हणून आमकां देव सांगता. त्या देखून आमी उडास दवरया. आयच्या दिसा आमच्या जिवितांत शांती स्थापीत जाय, बरेंपण स्थापीत जाय ह्या संवसारार
धन दौलत पयशा फाटल्यान वचोन हेरांक नास करच्या ह्या संवसारांत झूज मारच्या ह्या संवसारांत आमी सगळ्यांनी उबी रावो जाय. धैर्यान क्रिस्ताक वेंग मारी जाय आनी मोरयेक आपणावन देवाचें नीज राज्य बांदूंक प्रयत्न करी जाय. आमेन.